प्रितीच्या भयणी भावांनो, कांय म्हयने फाटीं प्रणय जेम्स रॉय को फाउंडर आनी एक्झिक्युटीव को चेअरपर्सन NDTV चॅनलाचो हांणी सुनैना हे 7th स्टँडर्डान शिकपी मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश ह्या गांवांत रावपी चेडू भुरग्याचो इंटरव्यू घेतलोलो. इंटरव्यू घेतना ह्या गरीब चेडवाची मारेकार परिस्थिती पळयून ताणें ताका असो एक प्रश्न विचारलो, वॉट इज युअर गोल ऑर विजन इन लायफ एंड वाय? तूं व्हड जातोच कोण जावंक सोदता आनी कित्याक? आनी सुनैनान रोखडोच जबाब दिलो, हांव डॉक्टर जावंक सोदतां कित्याक म्हजो गांवचो लोक खूब गरीब. हांव डॉक्टर जावन तांकां फ्री सर्वीस दिवन एक हॉस्पिटल बांदून तांची सेवा करतलें. मोगाच्यानो सुनैना स्टोरी ह्या इंटरव्यूवाक January 10th, 2020 बेस्ट न्यूज प्रोग्राम इन एशिया म्हूण पुरस्कार फावो जालो. हाचे उपरांत NDTV चॅनलान आपल्या हातान एक जबाबदारी घेतली, ती म्हणल्यार ह्या भुरग्याक ताचें सोपोन ड्रीम शेवटाक पावोवंक दुडू दिवून शिकपा वाटेन आपलो आदार दिवंक. आमच्यान म्हणूंक जाता सुनैनान पळयलें आपल्या गांवचो लोक पयशे ना जावन दोतोराशी वचोंक जायना देखून कुडी वाटेन कश्टवतात. तांचे कोश्ट आपूण उणें करूंक दोतोर जावन फ्री इलाज दिवून हॉस्पिटल बांदून तांचे कोश्ट उणें करूंक वावुरतलीं. प्रितीच्यानो, ह्या दिसांनी आमी पळयता COVID-19 ह्या मारेकार दुयेंसाक इलाज ना देखून आख्ख्या संवसारांतलीं जायतीं भावां भयणां मरून गेल्यांत आनी केन्ना काय ह्या व्हायरसाक इलाज मेळटली, आमकां दुयेंसांतली सुटका फावो जातली ह्या भरवशान लोक आपल्या जिविताचे बोंडे ताडीत आसा. आयच्या पयल्या वाचपान इस्रायल पोरजा बाबिलोनियाच्या हातान कोश्ट दुमाळो सोंसताली ताची खबर आमकां मेळटा. आनी कसले अवघड परिस्थितीन जाकारियास प्रवादी इस्रायल पोरजेक एक राजाचें बाकीत परगटून तांकां भरवशान भरता. जाकारियास प्रवादी इस्रायल पोरजेक असो संदेश दिता, एक राजा येवचो आसा, तो दुसऱ्या राजा भाशेन चॅरियट्स व घोड्यांचेर बसून झुजारी कसो न्हय, बगोर गाढवाचेर बसून प्रमाणीकपणाचें आनी शांतीचें राज स्थापून तुमकां सुटका फावो करतलो. आनी हो राजा जावन आसा आमचो सोडवणदार. हें शुभ वर्तमानकार मातेव आवेसोर 21:4-10 आनी जुआवाचो आवेसोर 12 वळी 14 ह्या वळींतल्यान जेन्ना जेजू गाढवाचेर बसून जेरुजल्यान दोबाजीक प्रवेश करता ते घडणे वरवीं आमकां स्पश्ट करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो रोमकारांक आपली चीट बरोवून आमकां कुडीच्यो वंडावण्यो आपणा वाटेन ओडटा तेन्ना आमचे लागीं आसलोलो देवाच्या आत्म्याच्या आदारान कुडीच्या ताळण्याचेर आमी जैतिवंत जावंक आमकां शिकयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जीं ह्या संवसारांत कोश सोंसतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात, तांणी आपणा सरशीं येवून आपल्या जिवितान शांती आनी समाधान अणभवूंक जेजू आमकां आमंत्रण दिता. प्रितीच्या इश्टानो, देवाच्या उतराच्या उजवाडान
आमच्या जिविताक आयज आमच्यान कसलो संदेश घेवंक येता काय? आमच्या जिवितान कसलेय कोश्ट जावं ते ओतमीक कुडीचे व भावनीक कोश्ट असले परिस्थितीन जेजू आमच्या सांगाता आसा तो आमचो आसरो आनी बरवसो हें बाबाताचें सोत आमी ओळखून घेवयात. एक बरोवपी अशें म्हणटा, We believe in the sun when it is not shining at night. We believe in love even when we cannot feel it. We believe in God even when He is silent. ह्याच बरवशान आमी आमचें जिवीत सारुया. दुसरे स्वातेर आमकां बागेवन पावलू एफेसकारांक बरोवन हावेसोर 6 वळी 11 ते 12 असो संदेश दिता. आमी क्रिस्ती भावार्थी सदांच काळोखी पदवेचेर झुजता आनी असल्या वेळार वी नीड टू फायट अगेन्स्ट डार्कनेस with the armor and strength of God. मनशां कशीं ताळणेत पडटा तेन्ना पातकाचें बोगसणें मागून देवाच्या आत्म्याचें बळ घेवन नवें जिवीत सुरू करूंक आमी वावरुयात. तिसरे स्वातेर कोविड-19 हे पेस्त पिडेक लागून नोकरी, जेवण, खाणां, सेवाधर्मीक रितींक वांटो घेवंक मेळना देखून निराशीपण भोगतना एकामेकाक अदीक आमी समजून घेवंक कुटुंबीक आनी आमचे खासगी मागण्यांक अदीक वेळ दिवन आमचे लागीं घडटा ते भाशेन आमचो दिसपट्टो गिराय जोडूंक सांगातान वावरूंक भुरग्यांक आमच्या कोश्टांचें वावराचें म्हत्व शिकोवंक आमी सांगातान वावरुया. हीच कांय कल्पना आमच्या मनांत घडोवन कोश्टां त्रासांत जेजू दिता ती शांती समाधान आमी ताचेची वचून ताचे कडल्यान चाकूंक आमकां सगल्यांक देवीक जाणवाय आमी मागुया.
joy.